कोनशे कोंडार हांगासर दत्ता सामंत हांच्या शेत भातांतल्या पिकाची रानटी जनावरां वाट लायतात. हाका लागून बरेच लुकसाण जाता. शेतकी खात्याकय ह्या संदर्भात कळयलां, मात आजून कांय सुटावो ना म्हूण दत्ता सामंत खंत व्यक्त करता. RDX गोवा खातीर कोडारच्यान विदिता प्रभू. हांव दत्ता रघुवीर सामंत कोनशे निरंकाल. मेन व्हिडिओ करपाचें कारण म्हणजे हांगासर आमकां रानटी जनावरां, खेती, गवेरेडे, डुक्कर, शेतकरे सगळे तरांचे आमकां जनावरां लागता. गवेरेडे येता मोडून उडयता सगळे. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. सगळे म्हणजे सगळे काबार करून दवरला, कांयच दवरना. आमी माडी घातले सारें अजिबात दवरिना, ते उस्तून उडयता 2 दिसां भितर. उडी बांदलेल्यो सगळ्यो उडी उडयल्यो. स्प्रिंकलर घातलेले, स्प्रिंकलराचे पॉयंट सगळे उडयले मोडून. आमी दिसाचे सारके करता, रातचे ते मोडून उडयता. खेत्याला गेले आमकां, शेतकऱ्याला गेल्या कांयच दवरुना. अंच काबार केली, हे काबार केले, दुसरे चुरण काबार केले. असले आमकां उत्पन्न कांयच मेळना आतां. आनी सगळे लॉस करून सोडलें. आमकां जवळ जवळ 2.5 लाख 2 लाख रुपये हे येताले नाल्लाचे, तेय सोंपयले. आतां ते पाडपय शक्य जायना. आमकां खातलो जाल्यार नाल्लय ना. आज फक्त 120 काल माडा नाल्ल पडले फक्त. कितले माडा तुजे? माल 150 वयर आसा. थोडे लागता, थोडे लागना आसले वयर चड आसा. कितले तेंप जालो की हो तेंप खूब जालो आतां. जवळ 5-6 वर्सां जालीं चालू आसा. हांवें फॉरेस्टा सांगलें, एग्रीकल्चरा सांगलें. एग्रीकल्चर सांगता एनिमल हे आमकां येयना, ते एग्रीकल्चर हेका फॉरेस्टा येता. फॉरेस्टा सांगता क्रॉप हे आमकां येयना, एग्रीकल्चरा येता. आमी वचप कोणा कडेन? एग्रीकल्चर साहेब सांगता डेली येवन म्हाका रिपोर्ट कर म्हूण. आतां हांवें सगळें काम सोडून मातशें पडलें रिपोर्ट करपाक डेली. तेच सांगलें हांवें, डेली येता आनी तूं रिपोर्ट करता आनी तूं म्हाका डेली यो म्हणून. एक झाड मोडलें म्हणून गोव्यान, एक माडी 2-4 माडयो मोडल्यो. हेच करपाचें आमी काय? कितें करपाचें? सरकार गव्हर्मेंट कोण आमकां लक्ष दिना हेजेर. तुमकां लुकसाण भरपाय बीन कितें मेळ्ळें आतां पर्यंत? अजून कांय एक कोणी दिवना. हांवें सगळें सांगलेलें. गेले 5 वर्सात तुका कितले लॉस जाला? भरपूर लॉस जालें. वर्साक 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख तरी लॉस जाता आता. सगळें मोडून व्हरता. आमी रोयता, बरें लागते माड आयले म्हाका सगळें मोडून उडयले. माडयो मोडून उडयल्यो जवळ जवळ 200 सुमार. कोण चडशे गवे आनी कितें हे गवे, दुकर, चक्रो सगळे लागले आमकां. माड तूं सगळे काबार केले. कांयच दवरना. केळीचे घड सगळे काबार करता, कांयच दवरना. उरलेले सगळे बरे खावड बी घातलेले आसा, केळमे उडोवन उमटून उडयता दुकर. बारीक कवत बी आहले खाता दुकर? बारीक कवत ते सगळे खावन उडयता. नवीन लागवड करपाक मेळना. नवीन लागवड केल्ली सगळे उस्तून उडयता ते 2 दिसां. हांवें सगळे माड घातलेले, माडयो घातल्यो, बऱ्यो लागत्यो माडयो आयल्ल्यो, त्यो सगळ्यो मोडून उडयल्यो दाखयता वयर. आनी कोण येवन पळयना. आतां अशेंच जर उरलें जाल्यार फुडल्या वर्साक नाल्ल खावपाची परिस्थिती बिकट आसा. कोणा सगळ्यांचीच, म्हाजी अशी न्ही, ऑल गोवा भायर सुद्दां सगळें जाल्लें तें. आज कोण लक्ष दिना.